मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. रामा काणकोणकाराचेर क्रूरपणान हल्लो केल्ल्यान ताका न्याय मेळचे अशी मागणी करपी निदर्शनाक लागून भाजपा आनी आप हांचे मदीं राजकीय संघर्ष सुरू. दोनूय पक्षांनी हिंसाचार, अतिक्रमण, संधी साधूपणाचे आरोप केल्ल्यान वाद निर्माण. कोडार प्रस्तावित आयआयटीचो वाद दिसपट्टो चल्ला वाडत. हो एक मोठो स्कॅम. मुख्यमंत्री, WRD मंत्री आनी कोडारची कोमनीदादीन हाडला घडोवन, म्हणटा RGP. उष्णताय परत येवपाचे संकेत दिता नितळ मळब. 26 तारखेमेरेन ना कसलोच अलर्ट. गोंयांत आसतले चड उष्ण दीस, पूण अचकीत पडूं येता पावस, म्हणटा IMD. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. रामा काणकोणकाराचेर क्रूरपणान हल्लो केल्ल्यान ताका न्याय मेळचे अशी मागणी करपी निदर्शनाक लागून भाजपा आनी आप हांचे मदीं महत्वाचो राजकीय संघर्ष सुरू जाला. दोनूय पक्षांनी हिंसाचार, अतिक्रमण, संधी साधूपणाचे आरोप केल्ल्या कारणान परिस्थिती व्हडा प्रमाणात वादात रुपांतरीत जाल्या. भाजपान सोशल मिडियाचेर आंदोलकांचेर खर टिका केली आनी अपेशी राजकीय पक्षांतल्या व्यक्तींनी लक्ष वेधपा खातीर आपल्या पदांत घुसपाचो यत्न केलो असो दावो केलो. सत्ताधारी पक्षान तांच्या वांगड्यांचो आंकडो उजवाडाक घालून गोंयांत तांचे 4 लाख आनी राष्ट्रीय पावंड्यार 14 कोटी वांगडी आसात अशें सांगले. आनी विरोधी गटांनी फुडाऱ्याच्या निषेधात आपल्या कृतींचो बारीकसाणेन विचार करचो आनी जबाबदारीन वागचे अशी शिटकावणी दिली. आम आदमी पक्षान लोकांच्या फायद्या खातीर तांच्या निदर्शनांचो वैध निषेध करून बचाव करून पुलिसांचेर शांततायेन निदर्शकां आड आक्रमक वागणूक दिल्यात असो आरोप केलो. आपाच्या फुडाऱ्यांनी भाजपाच्या धमक्यांक आडनदर करून तांकां भिवंक ना असो दावो केलो आनी सत्ताधारी पक्षाची खर प्रतिक्रिया विरोधकांची शक्त वाडोवपाची भिरांत दाखयता अशें सुचयले. ज्या तरेन क्रिमिनल आज मोकाट सुटल्या, ज्या तरेन आज लॉ अँड ऑर्डर जे आम्ही म्हणटा ते कशे तरेन फेल जाला, ताचे विरुद्ध आम्ही प्रोटेस्ट करताले. आम्ही फक्त रामा खातीर उबे नाशिल्ले, पण प्रत्येक गोंयकारा खातीर उबे आशिल्ले जे आज भिल्ले, जे आज भिल्यात. आणि तांकां तुम्ही धमकी दिता, तुम्ही आमकां धमकी दिता. 4 लाख फॅमिली आसा, म्हणजे तुमची आनी कोटी फॅमिली आसा, येयात आमचे मोर्चा घेवन येयात. धमक्यो दिवपाक पयली, धमकी दिवच्या पयली विचार करात की 17 लाख गोंयकार आसा, 13-14 लाख गोंयकार आसा, ते तुमकां वोट करना, तांकां तुमी नाका. काल तुम्ही फक्त एकाच गोष्टी खातीर भिले की सगळे विरोधक एकवटले. काल तुम्ही एकाच गोष्टी खातीर भिले की गोंयकार एकवटले. बीजेपीचे हँडल्स 1-4 इंटरव्यू घेतले कोणाचे आनी सांगता की लोकांक त्रास जाले म्हणून. काल जो प्रोटेस्ट आशिल्लो तो लोकां खातीर आशिल्लो. हय, रस्ते बंद जाले, हय थोडोसो त्रास जालो, पण ते करता आसतना आमी एक गोष्ट लक्षात घेतली की स्कुलाचे भुरगे जे घरा वताले तांकां धाडले, रस्ते ओपन करून धाडले. आणि ती काळजी प्रत्येक प्रोटेस्टरान घेतली. कांय सिंगम पुलीस ऑफिसरान प्रोटेस्टरांचेर अटॅक करपाचो ट्राय केलो, आमचेरूय अटॅक करपाचो ट्राय केलो, म्हजेर अटॅक जालो, आमच्या आमदाराचेरूय अटॅक जालो, लोकांचेरूय लागी पडल्यो. पूण हे कोणा खातीर? हे आशिल्ले गोंयच्या लोकां खातीर, गोंयकारा खातीर. भारतीय जनता पार्टी जेन्ना भिता तेन्ना एक तर पुलिसांक समोर करता, नाल्यार धमक्यो दिता. तुमच्या धमक्यांक आमी भिना. जो काल तुम्ही धमक्यो दिली, जी लोकांक धमकी दिली, ताका आमी भिना. आनी तुम्ही तुमच्या ट्विटर हँडलार कितलोय फॉल्स प्रोपगंडा चलया, तुम्ही भिल्या. भिवपाची गरज आसा. आमी खंय पापड शेकपाक येवना. जेन्ना आमचेर काम रजिस्टर जाता तेन्ना लोक, बीजेपीचे लोक आपले पापड वाचताले त्या गरमेचेर. पण इन्व्हेस्टिगेशन कशें फेल जाता तातल्यान दिसून येता, आनी फेक कितें आसता पळय ते तातल्यान दिसून येता. पूण हे बीजेपीचे पापड काल मोव पडले, कारण लोकांनी कुरकुरीत जे प्रोटेस्ट आसा तो काल कुरकुरीत आमी दिलो आनी ताका लागून बीजेपी भिल्या. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांनी पणजेंतल्या भाजपा कार्यालयात हेर राजकीय पक्षांच्या वांगड्यांनी केल्ल्या अतिक्रमणाचो अधिकृतपणान निषेध करून हो विशय वाडयलो. भाजपा वांगड्यांनी निदर्शना वेळार विरोधी पदांच्या अखंडतायेचेर केन्नाच अतिक्रमण करूंक ना अशें सांगून तांणी आपल्या पक्षाच्या निषेधाकडेन हाची तुळा केली. पयली गजाल म्हटल्यार आप आसा पळय न्ही, त्यो सगळ्यो गजाली ट्विस्ट करपाक किंवा तांक करपाक तांचो हात धरपी कोण ना. आणि म्हणून ते दिल्ली मार खाल्ला तेंच्यांनी.
फटिंगपणा आनी नाका जाल्ले ह्यो गजाली ताका काल तांच्या भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान पावले हांगा तांकां कोणे अधिकार दिला ऑफिसान येवपाक ओ ट्रेसपास न्ही तर पयली सगळ्यांत गजाल व्हडली कशी आशिल्ली आमी बी भारतीय जनता पार्टीच्या फाटले 30 वर्सां हांवूय राजकारण पळयतां आमी काँग्रेसीच्या ऑफिसा कडेन थंय वतात आमी थंय आंदोलनां करतात आमी वेगवेगळ्या हातून मोर्चाचे मार्फत आमी व्हडले व्हडले पुतळे जळयतात आमी केलां आमी खंयच ना अशें म्हणूं ना पण अजून पासून कोणाच्या ऑफिसांनी भितर घुसपाचें केन्ना जावंकूच ना न्ही कालचो पळय जो आमचो कमेंट जो आसा तो कमेंट इतलोच आसा की आमचे कडेन कार्यकर्ते आसा सांगपाचो उद्देश असो की लोकांच्या ऑफिसान भितर घुसनाकात त्या भुरग्यांनी दार बंद केले हांगा ऑफिसान बायलो आसा हांगा चलयो आसात हांगा ऑफिसान भुरगे स्टाफ आसात सो पयली शिस्त आसा ती शिकपाक जाय पण राडा पळय जो पळय काल तांच्यांनी केलो थंयच्यान आशिल्ले थंयच्यान उठून ते हांगा आले ताचे फाटल्यान कोण आसा हांगा येवपाच्या फाटल्यान ऑफिसान येवपाचे फाटलो कोण मास्टरमाइंड आसा तोय काडा सोदून गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू कोडार प्रस्तावित आयआयटीचो वाद दिसपट्टो वाडत चल्ला हो एक मोठो स्कॅम आसा जो मुख्यमंत्री WRD मंत्री आनी कोडारची कोमनीदादीन घडोवन हाडला पूण आमी ह्या गावात हो प्रकल्प कशेच येवपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी RGPन दिल्या कोड्डार प्रस्तावित आयआयटीक व्हडा प्रमाणात कोड्डारच्या थळाव्यांनी खर विरोध केलो कोड्डारच्या पुराय वाठारात उत्पन्न जाता हे थळाव्या सयत भाजपाच्या आमदारांनी लेगीत नदरेक हाडले आता काँग्रेसी सयत RGPन लेगीत कोड्डारच्या थळाव्यांक पुराय तेंको जाहीर केला RGPच्या फुडाऱ्यांनी कोड्डार गावात आयआयटी प्रकल्प सुरू करपा खातीर मंत्री सुभाष शिरोडकर हांकां जापसालदार धरले सगळे लोक एक जाल्ले आसा आमी लोकांक तांकां तेंको दिल्लो आसा मेळ्ळो आसा इवन आमी जेन्ना मिटींग आशिल्ली तेन्ना मिटींगेक फर्स्ट आता अजून पर्यंत तेंच्या वांगडा कंटिन्यू लोकां वांगडा आसा मिटींगेक आमी तांकां सजेस्ट केलें की खंय तरी बाबा आमी अपोज करुया आनी लोकूय बरें दिसलें की लोक सगळे थंयचे उलयता अपोज करता आनी तांकां आमी सजेशन दिलें जेन्ना बेताळा देवळा मिटींग आशिल्ली तेन्ना तांणी सगळ्या लोकांचे डिसायड जाल्लें की आमी एक दोन ऑब्जेक्शन घालया एक म्हणल्यार जे पंचायत बॉडी जी आमकां हेका रिगार्डिंग स्पेशल ग्राम सभा घेवपा लागून सो आमी ते दिल्ले आसा आमच्या गांवच्या लोकांनी थंय इन्वायट केल्ले आसात आनी सेकंड कॉपी जी गोमदार बॉडी आसा पणजे जे सेंट्रल झोन थंय आमी काल गेल्ले आनी थंय आमी इन्वायट केल्ले आसा ती कॉपी दिल्ली आसा की आमकां प्रत्येक लोकांनी सायन मारले आसा आमी तांकां सांगले इवन तेजे नंतर आमी लोकां कडेन कंटिन्यू लोकां कडेन विचारले तुमकां आयआयटी जाय की नाका बाकीचे अशे गांव आसा सिग्रेवाड जावं कुमारवाडो जावं आशा थंय प्रत्येक गांवांत पाळणा भोवल्या लोकांक विचारले तुमकां आयआयटी जाय काय नाका म्हणून जेन्ना लोक आयआयटीचें नांव घेताले तेन्ना ना रे बाबा आमकां आयआयटी नाका आमचो गांव आमकां जाय सगळ्यांनी सायन मारले आसा ते आमी इन्वायट केल्ले आसा सो तशेंच जे आता एक मेन म्हणजे आमचो जो डिमांड आसा लोकांक आयआयटी नाका सो आमी लोकां कडेन रावतले आमचो गांव आमकां जाय आमची कोणाक आमकां जाय जो आयआयटी नाका हे बॅनरच्या अंडर आमी तांकां फूल तेका दितले जेन्ना RGP खंय तरी खंयच्या मुवमेंटाक तेका दिता तांकां आमचो फूल स्टार्ट एंड पर्यंत फूल तेका आसता जेन्ना आतां इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सुभाष शिरोडकर आसा आतां कितले वर्सां आसा वेगवेगळे मिनिस्टर आशिल्ले तेजे कडेन आयज इवन आतांय WRD मिनिस्टर आसा तेणे खंय तरी लोकां कडेन उलोवपाक जाय आसलें बाबा आयआयटी हाडचे पयलीं लोकांक कन्सर्न घेवन तांकां बाबा आयआयटी जाय जावं खंयची ती एरिया आसा ती सांगपाक जाय आसली गव्हर्नमेंटाक पण बिंदास तेणी आयआयटी हांगा प्रपोज केल्ली आसा आनी खंय तरी लोकांक जेन्ना पळय बरें दिसलें मिडियान ताका क्वेश्चन केले पणजे बाबा जेन्ना कसलें फंक्शन आसलें तेन्ना भायर सरतना जाल्यार मिडियाक तो पांय पडलो गाडयेन बसलो आनी गेलो पण अशें आसना खंय तरी एक MLA रिस्पॉन्सिबल पर्सन आसता तेणे कितें आसता मिडिया सांगपाचें आसा बाबा आपूण हे वेळार आयआयटी जर लोकांक नाका लोक एक जाल्ले आसा सगळे अपोज करता जाल्यार तेणे सांगपाचें की बाबा आयआयटी जर लोकांक नाका आपूण तेंच्या वांगडा आसा पूण तेणी कांय स्टेटमेंट दिवना बरें दिवना वायट दिवना म्हणून टोटल फेलियर जाल्लो आसा हो सुभाष शिरोडकर एक निर्लज एक फोटींग आमदार जाल्लो आसा आपली स्वार्थाचे फॅमिलीलाच केल्ले आसा आनी कांयच ना बीजेपीचो जो आमदार आसा तो आयज पर्यंत प्रेसाक कित्याक लिपता हो पयली प्रश्न आसा दुसरी गजाल हे दोगी सीएम जावं सुभाष शिरोडकर कोड्रा ह्या गांवांत येवन थंय येवन जी परिस्थिती आसा ती कित्याक लोकांकडल्यान जाणून घेयना जावं थंय जे फॉरेस्ट कवर आसा हे डिस्ट्रक्शन करून हो प्रोजेक्ट हांगसर कित्याक काडपाक सोदता मेन लोकांचो कन्सर्न होच आसा की हे रान कापून ऑपरेटिव कवर करून ही आयआयटी कोड्रान हाडची न्ही म्हणून आनी सरकार म्हणटा की बरो प्रोजेक्ट हे सध्या क्रेशीस जाल्लेले आसा तर हेजे मुखार वयता आसतना एक गजाल सांगूंक सोदता की हेजे फुडें सुद्दां लोकांक खुबसो भंय आसा की जर आयआयटी येयली जाल्यार कोड्रान पयलीं म्हणल्यार रस्ते वाडटले रस्त्या सायडीन जी घरां आसा ती वयतली
जावं पयलींच हांगासर शिरोडा मतदारसंघात रस्त्याचो प्रॉब्लेम आसा तो सुभाष शिरोडकरा कडेन सॉर्ट आउट करपाक जायना आनी ते मोठे मोठे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता जे लोकांक त्रास करपाक जावं डिस्ट्रक्शन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन जातले तशेंच वायल्ड लायफ जे आसा ते स्प्रेड जातले थंयची जी बायोडायवर्सिटी आसा ती काबार जातली हांगासर आसा हो लँड जो आसा तो फक्त एग्रीकल्चर पर्पजा खातीर आसा म्हणून ही ऑर्डर आसा तरी आसतना हो सरकार बीजेपीचो ते कोमुलच्या मनशां वांगडा मेळोन ते एक्स 25 आशिल्ले पयलीं सगळी सत्ता त्यांच्या हातीन आसा अशी जाला आनी हो कोडार गांवचे स्पेशली कसमशेळ वाठारांत तुम्ही सगळे मिडिया पावल्या ते वाठाराच्या लोकांचेर सामको अत्याचार हांवें स्वता लोकांक रडटना जो पयल्या थंय ही परिस्थिती चल्लेली आसा जाल्यार हेजेर सीएमान पयलीं क्लियर करचें आनी मागीर IITचो फुडलो प्रपोजल आसा कितेंय आसूं तें तेजेर उलोवचें सीएमान पयलीं हें करचें लोकांचो हक्क एसटीचो हक्क एसटीक दिवचो गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राजकारण्यांमध्ये आरोप प्रत्यारोपांचो सिलसिलो ही आता नवी दाद उरली ना. राजकीय प्रतिमा कलंकित करपाच्या हेतान खोटी कथनां तयार करप, मंत्रालयातल्यान सत्तेचे सगळे फायदे घेवप, म्हज्या निर्णय क्षमतेचेर टिका करप हाचेर वाद उग्र जावपाक लागला. तो म्हळ्यार आदले खेळा मंत्री गोविंद गावडे आणि आताचे खेळा मंत्री रमेश तवडकरा मदीं. खरो अभिनेतो कोण जाका सरकारा कडल्यान प्रतिष्ठीत पुरस्कार फावो जावपाक जाय हे तुमीच थारायात. आपल्यो म्हणजे रमेश तवडकराक म्हणजे निर्णय घेवपाची क्षमता ना. म्हणजे हांव शाणो साकून म्हणजे सामाजीक काम सुरू केलां. 2005 आमदार जाला, 2007 आमदार जाला, 2012 आमदार जाला, 2022 आमदार जाला. म्हणजे निर्णय जर घेवपाची म्हजे कडेन क्षमता नासत तर जायत न्ही. म्हज्या काणकोणच्या मतदारसंघाचे लोक म्हाका निवडून दिनाशिल्ले निर्णय. म्हणजे म्हज्या लोकांचे एक म्हजेर विश्वास आसा. तूं कोण सांगपी म्हाका निर्णय घेवपाची क्षमता ना म्हणून सांगपी तूं कोण, तूं म्हजो कोण ते ताणी क्लियर करचें. आणि आज पर्यंत जे आसा न्ही की जे विशय जे आसा न्ही की आदर्श युवक संघ म्हणात, बलराम शिक्षण संस्था म्हणात, की आज श्रमदामा सारखे विशयात म्हणात, लोकोत्सव सारखे विशयात म्हणात, राजकीय क्षेत्रामध्ये हांव 4 फावट आमदार जालो. हे जे विशय इतलो बरो हांगा आसा न्ही तो निर्णय घेवपाची म्हजे कडेन क्षमता ना म्हणून हांव हांगा काय ती ताची एक क्लॅरिटी गोविंद गावडेन खरी दिवपाची गरज आसा. आता गोविंद गावडे म्हाका तब्बल म्हाका दिसता 2008 मेळ्ळा. तब्बल म्हाका साधारण 13 वर्सां उपरांत तो मेळ्ळा. ताणें जर आपणी मळिल्ली वाटेचेर हांव जर चलता म्हणटा आसत जर जायत न्ही जाल्यार मग तो कशा स्वरुपान तो येतालो गाय वाट मळोवपाक. म्हणजे एक देवताराच्या स्वरुपान येतालो गाय न्ही, गाय एखाद्या आनी कोणाच्या स्वरुपान येतालो गाय न्ही, फॅक्ट न्ही तो. म्हणजे तो ताजें संशोधन जे आसा न्ही की आमी हे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या जनतेन करचें. आता दुसरी घटना जी आसा लोकोत्सव म्हणटा आपणी केला, आपणी शिकयला म्हाका. आता लोकोत्सव जर ताणी केलो म्हणटा आसत जाल्यार न्ही लोकोत्सव आमी मुळात जसो 2000 सालांत सुरवात केलो. 2000 साल ते 2008 साल पर्यंत आसा जितले लोकोत्सव जाले त्या लोकोत्सवांत गोविंद गावडे खंय आशिल्लो, अदृश्य वचून येतालो काय कितें, देवतार जावन येतालो काय कितें, गाणी कोण जावन येतालो काय कितें, ताजी क्लॅरिटी गोंयच्या जनतेक ताणी दिवपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता. जे हुकुमशाही राज्य आसतालें आनी हुकुमशाही राज्यान हांगा शाहजहानान जो आसा न्ही की ताजमहल आपल्या बायले खातीर बांदलो. आज लोकशाही राज्य आणि लोकशाही राज्याक सुद्दां जे आसा ताणें ताजमहल बांदलो. तो मदीं म्हणटा की आपण ताका आर्थीक मदत केली. हांव म्हणटा तो प्रोजेक्ट हो आश्रम प्रोजेक्ट 2010 सालाक म्हाका अप्रूवल मेळ्ळें. जे त्या वेळाचेर दिगंबर कामचे सरकार आशिल्लें हो केंद्राचो प्रोजेक्ट. आणि बरोबर 2012 जेन्ना हांव मंत्री जालो त्या वेळाचेर ह्या प्रोजेक्टाचें काम सुरू जालें. एखादो प्रोजेक्ट जो जाता म्हणजे आज दुसरी सरकार आसा तो जावचें ना अशें आसलें जावचें ना. म्हणजे त्या वेळाचेर त्या प्रोसेसा भितर जे आसा न्ही त्या प्रोसेसा भितर आमी तो 9 कोटी दिले म्हणटा आसा न्ही ताणी त्या सरकारच्या प्रोसेसान दिले काय ताणी आपल्या खिशाल्यान दिले
हे थोडेशें क्लियर करपाची आवश्यकता आसा. मजगती भारतीय जनता पार्टी मदी सगळे बरे आसा अशें ठाम मत भाजपा प्रदेशाध्यक्षान दिले. सगळे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आसा तांचे भितर बरो समन्वय आसा, सगळे कडेन बरे आसात सगळे, कांयच ना. स्टेटमेंट चालू आसा स्टेटमेंट तो कसो म्हणून हांव म्हणटा, हांव सुद्दां उलयतना आतां सांबाळून उलयता, खंयचो स्टेटमेंट खंय तुमी म्हणजे कित्याचेर घेतले आनी ट्विस्ट करता. आनी हे सद्या AI आनी खंयचे कट करप आनी थंयचे तितल्यात घालप, ताचो फटको पयर म्हाकाय बसला बर्थडे दिसा, तितलेच घातले. ताजे नंतर मागीर म्हाकाय फॅक्ट वर्सीस फेक म्हणून घालचे पडले. सो हातून भितर आतां हे असल्यो गजाली जातल्यो आनी लोकांक भितर संभ्रमाचें वातावरण निर्माण करपाचो प्रयत्न चालूच आसतलो. आनी म्हणून भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते एक संघ आसा. जनते कडेन खंयचे विशय आनी कितें जाय ते इतल्या वर्साचे भितरले आतां अनुभवान हांव तुमकां सांगता की राजकीय प्रत्येक इलेक्शन येतकीर जो आवाज पळय तयार करतात तो आवाज आसतलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. राज्यात दर्यादेगे वयलो कोयर नितळ करपा खातीर कोट्यांचो टेंडर काडून एजन्सी नेमल्यात खरे, पूण मोरजेच्या दर्यादेगेर पातळिल्लो कोयर एजन्सी न्हू तर इश्कोलाची भुरगीं नितळ करतना नदरेक पडिल्ल्यान ह्या पगार घेवपी एजन्सीचेर आतां प्रस्न निर्माण जाल्यात. दर फावटी इश्कोलाच्या भुरग्यांनीच कोयर काडप, मागीर सरकाराचो टेंडर एजन्सीक कित्याक? पळयात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट. तुम्ही पळयतात हे मोरजी बिचाचेर बीच क्लिनिंग आणि कितली भुरगीं बीच क्लिनिंगाक वावरता ती पळया. आमी त्याच दिसा एक रिपोर्ट केल्लो जुनसवाडा. आता थंय पयशे दिवन एम्प्लॉईज दवरल्या हे कोयर काडपाक, पण परिस्थिती अशी आसा की ते पयशे घेवन काम करिना आणि ही भुरगीं स्कुलांची भुरगीं सगळीं हांगासर बीच क्लीन जावपाक जाय. तेका लागून कितलीशीं स्कुलां एका थंय येवन आयज हो हर्मल तेम वाडो म्हणटा थंय ज्या जाग्यार टर्टल नेस्टिंग आसा थंय हो बीच क्लिनिंग करता. आतां आमी पळयता की 27 तारखेक व्हडलो बोवाळ जावपाचो आसा म्हणजे बीच क्लिनिंग आनी हे ते, पण आयज जे करता बीच क्लिनिंग हे इम्पॉर्टंट आसा कारण हे एकाच दिसा करून जायना. खरें बीच क्लिनिंग हे सदांच जावंक जाय. आतां एजन्सीज दिल्या बीच क्लिनिंगाक, ते बीच क्लिनिंग कांयच करिना, ते फक्त म्हयन्याचो पगार घेवन वयता. पण हांगासर तुमकां प्रत्यक्षान दिसता की भुरगीं स्कुलाची भुरगीं कोयर काडटा आसतना दिसता, गार्बेज काडटा आसतना दिसता. आमी मांद्रेचे सप्तेश्वर इन्स्टिट्यूटचे भुरगे आनी टिचर हांगा आयिल्ले आसा आनी आयज आमच्या भुरग्यांनी भरपूर अशे जो लिटर आसा कचरो तो लागीं केल्लो आसा. भुरग्यांक बीच क्लिनिंगाचे म्हत्व हांगा आमी पटोवन दिल्ले आनी आमचो NSS युनिट आसा, आमची टिचर्स सगळे हांगा आयिल्ले आसा आनी आमच्या भुरग्यांनी भरपूर असो कचरो गार्बेज प्लास्टीक लागीं केल्ले आसा. मोरजी बीच हे टर्टल बीच म्हणून फामाद आसा, पूण हे बिचार मोठ्या प्रमाणात कचरो आसा. आता पावसाचे दीस सुद्दां असले तरी आमच्या भुरग्यांनी भरपूर कचरो लागीं केल्लो आसा आनी ही योजना जी आसा ती कोस्टल क्लिनिंग पोस्ट 225 च्या अंतर्गत राबयल्ली आसा आनी हेतून आमचे 50 भुरगे NSS युनिटाचे सहभागी जाल्ले आसा आनी तेंच्यांनी बऱ्यापैकी हो कचरो लागीं केल्लो आसा. कचरो कार्ड म्हण एक एजन्सीज गव्हर्मेंटान केल्लेले आसा, त्यो खंय काम करता दिसना. कितें म्हणपाचें आहा तुका? हांगा सपोज आज मोरजे बिचार आमी पळयला की जे शेग आसा तेंचो कचरो अजूनय थंय पडलेलो आसा, तेंचे टॉयलेट पायपां थंयच आसा. ती सरकारची पर्यटन खात्याची एक चूक आसा की तेंच्यांनी ते लक्ष घालूंक जाय की बाबा शेग बी दिले अलॉट केल्या उपरांत तेंच्यांनी जो गार्बेज आसा तो काडून उडयला की ना. तशेंच जे मनीस हांगा जे नेमला ते सारखे काम करता हेचेर देखरेख आसपाक जाय. ते अशें आहा की खूब ते बॉटल्स भरून बियरीचे येयल्ले आसा ते कोणी व्हरंक ना, ते व्हरपाक जाय. शेकाचो कचरो काडपाक जाय. चडसो जाळ्यांचो कचरो आसा तो करून बीच आमचे हे क्लीन अशें करपाक जाय. ह्या पर्यटनाचेर हे बिचार आनी लोकांक खूब पोट भरता आनी हे जर बीच क्लीन केलो तरच हांगासरलें पर्यटन वाडटलें. तशेंच हांगा जे पळय पावसान मारवेल ही जी इम्पॉर्टंट अशी वेल आसा ती सगळ्याक बहरलेली दिसता आनी ती कोस्टल पर्यावरण राखपाक खूब अशी मुखेल जावन आसा. आनी ही जी वेल आसा ती आदी आमकां फुल्लली दिसता आनी भरपूर पावसा आसल्या कारणान ती वाडलेली दिसता. हाचे उपरांत जे वेवसायीक आसा ते ती उडोवंक शकता, हेचेर लक्ष दिवपाक जाय.
गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेवया व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मुरगांव पालिका कोयराच्या संकश्टांक तोंड दिवपाक पावलां उबारता. ओलो कोयर बरोच खर्च करून काकोडा प्लांटात धाडटले. मुरगांव पालिकेन खासा बसका घेवन कोयरा संबंधित वाडट्या समस्यांचेर चर्चा केली. साळगांव ट्रीटमेंट प्लांटान पालिके कडल्यान वेट वेस्ट घेवप बंद केले उपरांत वाडट्या कोयराच्या संकश्टाचेर उपाय काडपा खातीर मुरगांव पालिकेन खाशेली बसका घेतली. तरी लेगीत ह्या निवडीक सुमार 12 लाख रुपया खर्च येतात. तशेंच काकोडा सुविधेंत यंत्रा वांगडाच काम करपी वाहन मेळोवपाचो अतिरिक्त खर्च येता. शारांत सातत्यान कोयर वेवस्थापनाची हमी दिवपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारपाच्या म्हत्वाचेर एमएमसीच्या अधिकाऱ्यांनी भर दिलो. आमचो इश्यू म्हणजे कशा आमचे एवरीडे सालेगांव 16 टन गार्बेज वयताली ती खंय तरी थंयसर तेंच्यांनी बंद केल्या आनी तेंच्यांनी आमकां ती गार्बेज दुसऱ्या जाग्याचेर ट्रान्सफर करपा खातीर सांगलें. काकोरा ते काकोरा आतां ते कशें आहा सिस्टम आहा तेका आमकां थंयसर म्हयन्याक 12,11,400 तेंच्यांनी पेमेंट कर म्हटलां. जे गाडयो आमचे 2 गाडयो एवरीडे जे वयतले काकोरा तेचे अमावंट जाता 12 लाख एक म्हयन्याचे. आनी तितून कशें आहा पयलीं आमची गाडी आसलेली जी आमची गाडी आमी घेतलेली ती वयताली सालेगांव ती गाडी नाका म्हणटा कित्याक त्या गाडयेक ती सिस्टम तशी तांकां जायची ना आनी तितून तेंची गाडी आसतली आमी तांकां खाली लोडिंग करून दिवपाचें आनी तेंची गाडी वचून ते हें करतले. आमचो स्वताचो प्लांट घालपाक थ्रू आमच्या जी सोडा कडसून तोय आमी आतां एका मिटिंगेक कॉल केलो आनी आमी तेचेरूय भासाभास जाली आनी तोय खंय तरी घालपाचो म्हणून आमी ऑलरेडी हें केल्लेलें आहा. पूण तेचेर आमी ते बायोगॅस कशी करतली कशी चलतली तेच्या खातीर जे कोण जी कंपनी आसा रिटॅप सोल्युशन प्रायवेट लिमिटेड तांकां हाडून आमी कावन्सिलाक घेवन बसतले आनी कशें तें चलतलें कशें करतले ते खातीर आमी तेंच्या पयलीं उलोवन आनी मागीर जेन्ना आमी सॅटिस्फाय जातले कावन्सिल तेन्ना आमी तांकां ग्रीन सिग्नल दितले. हेच्या लागूनच एक 24 वरांची नोटीस दिवन इमर्जन्सी कावन्सिल मिटींग आपयली. तो इश्यू खूब गंभीर आसा आनी जाला कित्याक की आमची डेलीची 16 ते 18 टन वेट वेस्ट जी आसा ती आमची डेली सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांटाचेर वयता आमी व्हरताले थंय व्हरून ट्रिटमेंटाक थंय दिताले व्हरून. सो आतां जालें कित्याक की सडनली एक GWMCन आमकां लेटर केल्लें आसा की थंयसरलें सालिगांव तुमी धाडपाचें बंद करपाचें आनी ती डायवर्ट तुमी काकोडा करपाची म्हणून. सो तेच्या लागून आयज एक इम्पॉर्टंट डिसिजन घेतलेलें आसा की आमी एग्री केल्लें आसा की थंय धाडपाची म्हणून आनी तेजो एक्सपेंडिचर कितें आसतलो अरावंड 12 ते 15 लाखाच्या भितर. सो तो एक्सपेंडिचर आमकां आमी गव्हर्मेंटा कडेन आमी मागपाचो म्हणून आमकां रिइम्बर्स करचो म्हणून. सो तें डिसिजन आयज आमी घेतलेलें आसा. आनी सेकंडली एक व्हेरी इम्पॉर्टंट एक कम्युनिकेशन जे गव्हर्मेंटान आमकां धाडलेलें आसा. गव्हर्मेंटान आमकां एक प्रपोजल दिला की एक कम्प्रेस बायोगॅस प्लांट ऑफ 10 TPD आमकां एक ऑन PPP बेसीस आमी हें करचो म्हणून. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावलीन स्पोर्टिंग क्लब दवर्लीक हारायलो. 5-1 गोलांनी मॅच रंगली. पळयात रंगतदार खेळ. 46वे सेंट जोसेफ फेस्टिवल फुटबॉल सर्तीत युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावलेन स्पोर्टिंग क्लब दवर्लेक 5-1 अशा गोल फरकांनी हारावन उपांत्य फेरयेत प्रवेश केलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता मळब नितळ आसा पूण ते उष्णताय परत येवपाचे संकेत दिता. 26 तारखेमेरेन अलर्ट ना देखून गोंयांत चड उष्ण दीस येतले पूण अजूनय अचकीत पावस पडूं येता. IMDन अदमास उक्तायला.
शेनवारचे तापमान 40 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावले. फुडले कांय दीस अशेंच तापमान उरपाची शक्यताय आसा. पावस पडूं येता. आयतारा कांय नितळ सकाळची अपेक्षा आसा. आयतारचे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. गोंयांत नितळ मळब. 26 सप्टेंबर मेरेन अलर्ट ना. उष्ण दीस अपेक्षित. पावसाची शक्यताय. आयतारचो अदमास तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.